नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो करियर या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आज आमचा विषय असा करियर इन फायन आर्ट आणि आज आमच्यामध्ये असतात गेल्या आठवड्यांनी आमच्यामध्ये असलेले प्राचार्य महेश वेंगुर्लेकर सर स्वागत या एपिसोडात तुमचे. गेल्या वेळा तुम्ही आमच्या फायन आर्ट्स कॉलेजीन कसले कोर्सीस असतात, शिक्षणाची संधी आणि भायर गोंया भायर कशें आसा आनी ताका कशें संधी आसा, ऑपॉर्च्युनिटी कशी आसा, जॉब ऑपॉर्च्युनिटी ह्याच्या विशीं आमी उलयल्ले आणि हेजे विस्तारान तुम्ही माहिती दिल्ली. सर अशें एक आयकपाक येता आनी आमी म्हणटात की वाचता आमी की कलाकार हा जल्मावा लागतो, तो कितें घडोवन जायना, तो भितर तें आसचें पडटा. तेन्ना कलाकाराक घडपा खातीर मागीर फायन आर्ट आनी इन जनरल तर अशा खंयच्या फॉर्मल शिक्षणाची गरज आसा? व्हेरी इंट्रस्टिंग क्वेश्चन. कारण कितें जालां, आज गोंया भुमीचो जर विचार करीत जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक जाण एक गोष्ट मान्य करतलोच की गोंयचो प्रत्येक मनीस हो कलाकार. हय. आणि आमी मान्य करूनच हें फुडें या. आता ह्या संदर्भात जेन्ना असे प्रश्न उपस्थित जातात तेन्ना म्हाज्या सारकेल्याक एक वेगळ्या एंगलानसून त्या प्रश्ना कडेन पळोवचो पडटा. ताचें कारण अशें की हांव ताजें एनालिसीस जर मातशें करून फुडें व्हेलो हो विशय जाल्यार जाता म्हाका एक दिसून येता की काही लोकांक अशें गिफ्ट आसता, नॅचरल गिफ्ट आसता आणि तांकां उपजत न्हू त्या प्रकारची संवेदनशीलता आसता एका विशिश्ट कलेक. तूं गायता, तो कितें तरी चित्रां काडटा, दुसरो अचानक ताका नृत्याचें अंग आसता, हें दिसून येता आनी हें उत्तम आसा, बरी गोश्ट. पण एक गोश्ट आमी लक्षांत घेवया की हांगा तांची संवेदनशीलता हातून फरक आसता, वेगवेगळी लेवल्स आसता. आता काही लोकांक न्ही तुमकां खरें सांगता, यू गिव हिम द पेन्सील किंवा ब्रश आनी हें तो इमिजिएटली काही गोश्टी सुरू करता. काही लोकांक ते मातशें खडतर प्रयत्नपूर्वक करचें पडटा. ही वेगवेगळी लेवल ही एका बाजूक दवरुया आनी ताज्या नंतर हो कलाकार जेन्ना ह्या अशा पद्दतीन उपजत गूण घेवन जल्माक येता आनी तो तें काम करता, हो कलाकार. पण तो निश्चितच एक दुसरी गोश्ट ताज्या वाट्याक नासता, ती म्हणजे आमी जेन्ना अभिजात कलेंतल्या कलाकारां कडेन लक्ष दिता किंवा एक अशी नजर मारता, ते मागीर संगीतांतले, चित्रकलेंतले, स्कल्पचरांतले, मागीर आमी म्हणटा एक अशी काही नामावले जर घेतले आमी तर कुमार गंधर्वाचें नांव घेतलें, किशोरी आमोणकरचें नांव घेतलें, ताज्या नंतर चित्रकलेच्या क्षेत्रांत पळशीकर, ताज्या नंतर गायतोंडे, मागीर स्कल्पचरान करमरकर, ही जर नांवां अशी किंवा नामावली समोर दवरल्याच्या नंतर एक लक्षांत येता की हांच्या सारकें जर फाल्यां आपल्याक कार्य करपा जाय किंवा कला सादर करूं जाय जाल्यार कितें करप, हो प्रश्न तांच्याय मनान आसता. आनी म्हाका दिसता ह्याच गोश्टीन तो फरक न्ही जाणीवपूर्वक समोर दवरचो. आनी म्हाका एक दिसता की थोडीशी तपश्चर्या, ती मागीर तूं फॉर्मल एज्युकेशन घेवन किंवा फॉर्मल एज्युकेशन न घेता सुद्धा प्रयत्नपूर्वक थोडेसो असो विशिश्ट दृश्टिकोन दवरून जर तूं ताचो अभ्यास करशीत जाल्यार ती कला तुका कळटा. इवन म्हाका दिसता फाल्यां निर्मिती करणे हो एक भाग जरी आसलो जाल्यार ताजें एप्रिसिएशन करणे, ताजो आस्वाद घेणे हो दुसरो भाग आसता. आनी म्हाका दिसता त्या लेवलच्यान आमी मॅच्युअर आसूं शकता आनी आसता. म्हणजे कला खंयच्याय प्रकारची आसूं, तितूंतलें जें शास्त्र आसा जें समजून घेतलें जाल्यार ती कला म्हाका दिसता बऱ्या तरेन विकसीत जावंक शकता. सर तुमी ह्या म्हणजे दोन, एक प्रशिक्षीत एखादो कलाकार आनी जेणे प्रशिक्षण घेवंक ना अशे कलाकार, ह्या दोगांय कडेन तुमी कशा नजरेन पळयतात? ठीक आसा, हांव एक सोंप्या पद्दतीन तें हेंच फुडें व्हरता आनी मांडटा. हांव वेगळ्या नजरेन पळयता आनी पळोवचेच पडटा म्हाका. आनी आतांच हांवें तुका ताज्यो थोड्योश्यो एनालिसीस करून दाखयल्यो की एक जो पळय कलाकार जो असो ठरता की समाजान तो कला आपली सादर करीत आसता, ताका तुज्या फॉर्मल एज्युकेशनची गरज ना अशें ताकाय दिसता आनी तो तें शिक्षण घेवपाक फॉर वॉट एवर रिजन तो पयस आसता. दुसरो जाणीवपूर्वक ताजी एप्टिट्यूड जी आमी कॉलेजान पयलीं इनिशियली चॅक करता ती आसून सुद्धा तो म्हणटा ना म्हाका ही 4 वर्सां किंवा 5 वर्सां हें शिक्षण घेवकूच जाय आनी ताज्या नंतर आपूण जें कितें करतलो न्हू तें आनी थंयसर मागीर तो कोर्स, ताका डिग्री, सर्टिफिकेट, वॉट एवर हें सगळें जें कितें करूं जाय तें सगळें करता तो. पण ह्या बाजूचो जो पळय दुसरो आसता तो फक्त कितें करता, तो ताजे कान, नजर आनी ही पंचेंद्रियां आसा पळय ती ओपन दवरता आनी ओपन स्कुलान तो शिकता. आनी तो आपली कला आपल्या पद्दतीन आपल्या सुखा खातीर किंवा स्वता खातीर तो करीत आसता. पण आतां आनी एक ताका हांव दुसरी एक लिंक दिता, ती म्हणजे आमी आमचे कडेन जुन्यो ज्यो चित्रशाळा म्हणजे गणपतीच्या वेळार अनेक ठिकाणी अश्यो गणपतीच्यो चित्रशाळा आमी पळयता. आमी भुरगीं आसतना सुद्दां ते पळयल्यो. प्रश्न म्हाज्या समोर आसलो तेन्ना की हांकां कोणें शिकयलें?
त्यांना फॉर्मल एज्युकेशन तर नासलेंच. बरोबर. तर आता एक लक्षात येता की तांकां जरी शिक्षण नासलें अशें आमी समज करून घेता तर शिक्षण तांचें स्वयंभू आसलें. ते स्वताहून काही असे ताजे प्राथमीक नियम शिकून घेताले आणि ताज्या नंतर ती मूर्ती घडवण्यात ताजे मागीर प्रपोर्शन एनाटॉमी हे ते सगळे करण्यापासून ते ताका रंग दिताना की सादारण बाबा कलर कॉम्बिनेशनां कितें हाचो अभ्यास ते स्वताहून करताले. म्हणजे म्हणूं येता की ते खंय बरयल्ले नासत पण ते वारसान तांकां येताले वारसो. कदाचित तें जाता घडटा आसतलें पण ते जाणीवपूर्वक तांचे प्रयत्न हातून आसताले. पण म्हाका दिसता कितें जाणा ह्या दोगांयकूय एक वेगळ्या स्तराचेर आमी पळोवंक जाय. आनी परत न्ही हांव ह्या प्रशिक्षीत किंवा शिक्षण घेतलेल्या कलाकारा कडेन पळोवन आनी एक गोश्ट म्हाका सांगीशी दिसता की अनेक वेळा अशें जाता की हांवें कॉलेज केलां, म्हजे कडेन डिग्री आसा म्हणून तो तें सर्टिफिकेट आनी ती डिग्री घेवन समोर येता. तांकांय म्हाका एक गोश्ट सांगीनशी दिसता की तुमची सर्टिफिकेट आनी तुमची डिग्री हाका व्हॅल्यू आसा पण ती पूर्ण समाधान दिना. समाधान तुका केन्ना मेळटा जर तूं सतत कार्य करता, सतत तूं त्या कलेन जर कितें म्हणया ते इनवॉल्व किंवा बुडून वरता त्याच वेळार तुका समाधान आनी समाधान मेळप किंवा मेळप हें खूब गरजेचें आसता आनी तें कठीण काम आसता. ओके. होच विशय मातसो आनीक जर तुमचे कडेन वेळ आसा हांव आनी थोडोसो फुडें व्हरता की हो जो पळय जो एमेच्युअर आर्टिस्ट आसा ताज्या खातीर हांव आनी एक उत्तम उदाहरण दिता. तें भांगर अशें धरुया, तें भांगर पण त्या भांगराक जेन्ना अलंकाराचें स्वरूप येना तो पर्यंत हो जो फरक आसा. म्हाका भांगर आवडलें म्हणून हांव ताजी लगडी गळ्यान घालचो ना, हे ताजो दागिनो करून घातल्याच्या नंतर जाता. तसोच ताणें थोडोसो प्रयत्न करचो, थोडेशें शिकून घेवचें आनी ताजो दागिनो करून तो मिरवचो. इतलें हांव सांगूंक सोदतां. खूब सुंदर पद्दतीन तुम्ही दोगांचो फरक सांगलो. सर तुम्ही बद्दल सांगले की जी डिग्री कॉलेज आसा तुमची तातूंत दोन फरक आसा म्हणजे एक एप्लायड आनी एक तुम्ही प्युअर आर्ट म्हणून सांगलें. तर आणि तेय तुम्ही सांगता की हे काळाच्या बदलत्याच्या ओघान तितून फरक जायत आसा. तर कॉलेजचे अशें कितें फ्युचर प्लॅन आसा की काळाची गरज किंवा नोकरीची बाजाराची गरज ओळखून अशे काही नवीन कोर्सीस नवे डिग्री तुम्ही इंट्रोड्यूस करतले? न्ही एक्चुअली प्लॅन्स खूब आसा. हाजेर म्हाका दिसता हांव उलोवंक लागत जाल्यार कदाचित अर्दे वर तातूंत वतलें पण एक संक्षिप्त स्वरुपान सांगता हांव. 1972 सादारण हांव त्या कॉलेजीन कदाचित 74 नंतर आयलां. त्याच कॉलेजीन शिकलो मागीर टिचर पासून ते आज प्राचार्याचे खुर्चे पर्यंत हांवें हो सगळो स्पॅन दोनी सायडच्यान अभ्यासला. तातूंतसून म्हाका एक गोश्ट सांगीनशी दिसता अशी की करपा सारकें खुबशें आसा परंतु सगळे न्हय योग जुळून येवं जाय हें खूब महत्वाचें. पण कितें संदी जातले फरक आतां हातूंत मेजर जर म्हाका उलोवं जाय जाल्यार आमी हालींच एक केल्लो जो पळय चेंज आहा तो सांगता. एक अशें आमचें स्वप्न आसलें की स्कल्पचर गोंयांत आसचें, ताज्या नंतर क्राफ्ट हय मूर्तीकला, ताज्या नंतर क्राफ्ट गोंयांत जाय. हें जालें एक ड्रीम आमी दवरलेलें म्हणून ड्रीम प्रोजेक्ट. ताज्या नंतर काळाच्या ओघान टेक्नॉलॉजी जशी जशी फुडें गेली आमकां दिसूं लागलें की हांगा कंप्युटर ग्राफिक्स सारको विशय आतां इमिजिएटली सुरू करूं जाय म्हणून तो एक विशय. ताज्या नंतर आनी एक जोड विशय आसा जो तुमच्या टेलिव्हिजन इंडस्ट्री आनी मिडिया हाका धरून आसा तो म्हणजे आमकां स्टेज क्राफ्ट म्हणजे हें सेट डिझायनींग जें फिल्म इंडस्ट्रीक जाय, थिएटराक जाय, टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीक तुमकां जाय हें सगळें करपा सारको एक विशय. तर दोन विशय आमी ऑलरेडी सुरू केले. ते म्हणजे स्कल्पचर सुरू केलो आनी ताका धरून कंप्युटर ग्राफिक्स सुरू केला. आनी म्हाका दिसता इन नियर फ्युचर आमी ह्या दोन विशया कडेन प्रयत्नपूर्वक पळयता आनी ते येवपा सारकेले आसा आनी येवं जाय. सर गेल्या वेळार तुम्ही सांगलेले की कॉलेजीन तुमचे जे कोर्सीस आसात तातूंत प्रामुख्यान दोन विभाग आसात, एक प्युअर आर्ट आनी एप्लायड आर्ट. तेन्ना पेंटिंग आनी एप्लायड तर हाच्या भायर कसले कोर्सीस सुरू करपाचे तुमचो मानस आसा म्हणजे बदलत्या काळाची गरज ओळख की काळानुसार काही गोष्टी गरजेच्यो जातात म्हणून एक कारण. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काही गोष्टी जुन्यो आमी प्लॅन केल्ल्यो पूण आमी ते हाडूं ना. इट वॉज अ ड्रीम प्रोजेक्ट. स्कल्पचर आमचे कडेन आसलें आनी गोंयचे भुरगे आज मुर्तीकलेची इतकी व्हडली परंपरा आमचे कडेन आसा. तुमी जाणा गणपतीच्या वेळार मुर्ती आपले मुर्ती कलाकार कशा पद्दतीन आपली कला हें करतात लोकां समोर हाडटात. तर म्हणून आमचे कडेन स्कल्पचर हो विशय नासलो ही एक खंत उरलेली आमचे कडेन. ताज्या नंतर
टेक्नॉलॉजीक धरून एक गरज नवी निर्माण जाली. म्हणजे इतलें एक्सेल जालां हें फिल्ड की आमकां कंप्युटर ग्राफिक्स सारको विशय बळान हाडचो पडलो. 2003 सालान जेन्ना नवीन सिलेबस आमी हालींच इंट्रोड्यूस केलो तातूंत हे दोनूय विशय हाडले. आनी शिवाय काही तरी आसतना आमकां हाडपाचें आहा म्हणजे गोंयचे फोक आर्ट हो आमकां अभ्यासक्रमान उतरून हाडपाचो आसा, घेवपाचो आसा. हो एक विशय उरला. आनी दुसऱ्या सायडीन स्टेज क्राफ्ट म्हणजे आतां जो थिएटर, फिल्म मेकींग आनी टेलिव्हिजन मिडिया आयलो ताका धरून आर्ट डिरेक्शनान स्टेज क्राफ्ट सारको विशय इंट्रोड्यूस जावपाक मागणी वाडल्या. आनी आतां म्हाका दिसता इन नियर फ्युचर आमचे प्रयत्न आसतले. फक्त डिमांड तयार जावचो आसा. जाल्या बरोबर म्हाका दिसता आमी वी कॅन इजिली गो फॉर इट. म्हणजे हे क्षेत्र व्यापक जायत आसा आनी ताचे संधी गोंयांत उपलब्ध आसात. येस. आनी हाज्याय पलीकडेन आनीकूय म्हजे कडेन अशे काही स्किम्स आनी हे आमचे आसा तकलेन त्यो अश्यो की सर्टिफिकेट कोर्सीस आमचो विचार आसा सुरू करपाचो. म्हणजे जर इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर जुळून येत जाल्यार ते आमी सहजपणे शक्य जातलें आमकां. एनिमेशन सारको विशय आमकां इच्छा आसा सुरू करपाची. फक्त ताजे परत हांव विशय त्याच मुद्द्या कडेन येतलो की इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी एक काही प्रकारची काही लेवलचेर मान्यता ह्यो जश्यो प्राप्त जाल्यो काय त्याचेर आमी स्पेशल लक्ष दितलेच. मागीर स्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट आमी थोडी हातान घेवपाची ठरयल्या. आतां फॉर एग्जाम्पल ऑडियो विज्युअल सारको विशय इफी येवच्या पयलीं सुद्दां आमचे कडेन आसलो आनी तें शिक्षण आमी भुरग्यांक आमच्या दिताले. परंतु इफी आयल्याच्या नंतर आमकां खंय तरी दिसूं लागलें की हे वेगळ्या पद्दतीन आतां फुडें व्हरपा जाय. म्हणून एक थिएटर प्रोजेक्ट आमी प्लॅन केला. म्हणजे थंय मिनी थिएटर आसतलें, ताच्या नंतर प्रोडक्शन रूम आसतली, ऑडिटोरियम आसतलो आनी अशा आशयाचो एक मिनी कॉम्प्लेक्स भितरल्या भितर आमी थंयच तयार करतले. ताच्या नंतर काही कार्यशाळा मध्यंतरी आमी इंट्रोड्यूस केल्यो आनी आमकां आतां अशें दिसून येयलां की कार्यशाळा इज अ व्हेरी गूड सबस्टिट्यूट फॉर सबस्टिट्यूट म्हणीन हांव पुरक एक्सटेंशन टू क्लासरूम एक्टिविटीज. तर ताजें प्रमाण आमकां वाडोवपाची इच्छा आसा. प्लस गव्हर्मेंट लेवलचेर आमची चर्चा जाल्या आनी काही प्रकारे आमकां मान्यता सुद्दां मेळपाची शक्यता न्हू मेळ्ळ्या बीन काही प्रमाणात. ती अशी की आमी एकाडेमीक चेअर म्हणजे ज्या जाग्यार काही विशिश्ट विशयाचो एक वर्सभर किंवा वॉट एवर स्पॅन रिक्वायर्ड ह्या पद्दतीन अभ्यास जातलो आनी फिल्डांतले जे एक्सपर्ट्स आसा तांकां थंयसर आमी नेमतले विथ सम कन्सॉलिडेटेड प्ले स्किल. त्या निमित्तान त्या भुरग्यांची संवाद साधपाक तांकां मेळटलो. तो तर जातलोच. शिवाय आमचे कडेन थोडें आर्कायवल मटेरियल तयार जातलें वेगवेगळ्या विशयाचें. म्हणून ताच्या नंतर गव्हर्मेंटान आमकां एक प्रॉमीस दिल्लो आसा. आतां त्या पद्दतीन आमी थोडेशे एक स्टेप घेता, गव्हर्मेंट दुसरे स्टेप घेतलो अशें जाल्लें आसा. ते म्हणजे ई क्लासीस आतां म्हणजे ही टॅक्नॉलॉजीची सायड ई क्लासीस आमकां मेळपाचे आसा. तर अशी स्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट आसा. ताच्या नंतर आमचे कडेन आर्ट गॅलरी आसा. परंतु त्या आर्ट गॅलरीचें स्वरूप आमकां वाडोवपाचें आसा. म्हणजे आमकां एक आर्कायवल गॅलरी परत भितर करपाची आसा. म्हणजे आमचे जुने काही जे दस्तऐवज जाले आज जुनी पेंटिंगां काही मास्टर्सची पेंटिंग आमचे कडेन आसा. तर ताका न्ही सगळ्यो अश्यो एक रिक्वायरमेंट्स समोर आयला. आनी शिवाय आनीकूय आसा. हांव जाणा हो वेळ पसारतलो पण आमचे कडेन प्लॅन्स आमी भरपूर दवरून आसा. सर आमी बदल उलयले